हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसात एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा ट्यूजडे, मंगळार आयज, आणि सकाळची न्ही आतां जस्ट 10:15 जाता ते आसा. आणि सगळ्यात पयली सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार आयज आसा रथसप्तमी आयज. सो आयच्यान जे आसा पळय हळदी कुकूम एंड ऑल सगळे सोंपतले. म्हणल्यार आयज लास्ट जे कोणाचे आसा पळय न्हू ते मकर संक्रांतीक जे हळदी कुकूम स्टार्ट जाता पळय ते रथसप्तमी म्हणल्यार आसता. थोडी जाणां अमास जी आसता पळय, जी अमास जाली पळय तेन्ना म्हणल्यार करता, त्याच्या पयलीं म्हटल्यार थोडी जाणां टील रथसप्तमी म्हणल्यार करता. आतां गोंयांक बीन जे आशिल्लें पळय आयच्यान सगळे हे बायलांची जी धांवपळ जी आशिल्ली पळय ती आयच्यान काबार आयज लास्ट आसतली आसल्यार सुद्दां. सो मागीर ना आतां लग्न बिग्न स्टार्ट जातली पयरच्या अमाशे नंतरच्यान. सो बिजी आशिल्लो न्ही सगळ्या बायलांचो बी शेड्यूल. आतां जालें सगळें, आतां लग्नाच्या तयारीक लागपाचें. कोणा सयऱ्यांची, कोणाच्या तेंचे लग्न आसतली. आमकां बी इन्विटेशन्स आसा थोडीशी, पळोवया खंयच्या लग्नाक केन्ना कशें पावप जाता ते. जात्रा एंड ऑल आसा, सगळें आसा. आमची जात्रा मार्के पुनो 12 तारखेक काय 13 तारखेक कितें तरी अशें करून ह्या म्हयन्याच्या. आतां सगळे धांवपळीचे दीस जे आसा पळय ते. सो रथसप्तम आयज. बट रथसप्तमीक आमगेर अशें कांय सेलिब्रेशन जावं अशें कांय आसना रिच्युअल्स बीन. जस्ट जे तुमकां हांवें सकाळीं दाखयलां पळय तेच. तुळशी कडेन दारान रांगोळी घालता रथाची, म्हणल्यार रांगोळेन रथ जो आसा पळय तो ड्रॉ करता. आतां तुमी जे खूब जाणांनी आतां तुमी जे पळयले पयलीं जे हांवें रांगोळी घातले रथ काडला तो जसो म्हाका कळटा तसो सिंपल सो घातला. बरो काडपाक बरो टायम आसलो की बरें बसून काडपाक जाता. आतां ह्या टायमार बी जर काड म्हटलो न्ही जाल्यार बरो काडपाक जाता. आतां ते कितें जाता सकाळ फुडें पुजा करता आसतना, आतां पुजा करता म्हळ्यार हो देवळांत म्हणल्यार कशें हो आतां देवा रुमान पुजा करतालो. हांवें बेगीन न्हांवून भायर घातली आनी सकाळ फुडची गडबड तर तुमी विचारत नाका. आनी तेच्या भितर हो आयज बेगीन वचपाचो. सो आनी गडबड जशें जमता पळय तशें काडलें. एक्चुली हांवें चिंतलेलें की वर्सान वर्स म्हाजी सकाळ फुडें गडबड जाता रथसप्तमीक रथ बी जसो बरो सारकी रांगोळी घालपाक मेळना. सो हांव अंदू तरी बरीच घालतली अशें म्हणून. पण अंदू बी सकाळीं गडबडच जाली. सकाळीं आय थिंक 6:45 समथींग आमी उठलेली. स्टील खूब गडबड जाली आनी रथ जो आसा पळय तो सिंपल घालप जालो. आसूं जशें घातलें तशें घातलें, मनांतल्यान केलां, जें कितें केलां तें देवाक सगळें खबर आसा. आतां तुमी खूब जाणां म्हणटलीं हेजे फाटल्यान आतां रिजन कितें घालपाचें. हेजे फाटल्यान आतां एक्चुअल कितें रिजन आसा तें म्हाका खबर ना. जशें म्हाका सांगलां जेन्ना पळय सांगलें पळय न्हू की ना रथसप्तमीक रथ घालता अशें म्हणून, तेन्ना हांवें विचारलें कित्याक. तेन्ना म्हाका रिजन सांगलें तें अशेंच की आमच्या हांगासर जे म्हालशेचें टेम्पल आसा, खूब जाणां खबर आसा म्हालशेचें देवूळ जें आसा पळय ते देवळांत काल आयज जे आसा पळय मोठें अशें सेलिब्रेशन अशें जाता. मोठें अशें न्ही बट सेलिब्रेशन जाता. पालखी बी काडटा. काल पालखी काडटा, आयज रथ काडटात देवाक. म्हळ्यार म्हालशेचो जो रथ आसा पळय न्हू व्हडलो रथ तो काडटा, आयज रथ ओडटात. सो तेका लागून थंय तो रथ ओडटात न्ही तेका लागून खंय दारान रथसप्तमीक रथ काडटात अशें म्हणून म्हाका रिजन जें आसा पळय तें सांगलां. आतां एक्चुअल रिजन खरें हेच रिजन काय कितें म्हाका खबर ना. कित्याक जर हांवें म्हटलें न्ही एक्चुअल रिजन हें अशें म्हणून जाल्यार खूब जाणां आसतलीं जांकां आनी दुसरें कितें रिजन खबर आसतलें. मागीर म्हणटलीं ना अशें न्ही तशें हें एक्चुअल रिजन न्ही अशें म्हणून म्हणटा जितले रिजन म्हाका खबर आसा जे रिजन ते अशेंच की म्हाका सांगलां त्या प्रमाणे दारान रथ काडप की म्हालशे देवळान जो रथ ओडटा पळय तो रथ ओडटा न्ही. आयज रथ एक वयता ते रथ, एक येता ते रथ. सो तेका लागून 2 उलटे रथ जे आसा पळय ते घालता अशें म्हणून म्हाका सांगलां. आतां सांगपी म्हळ्यार हेणें सांगूं ना, रिलेटिव्स जे आसा पळय तेणी सांगलां म्हाका की अशें अशें करता अशें. सो जें कितें म्हाका सांगलें तें हांवें मनांतल्यान मानून घेतलें आनी हांव तें करता. आतां जर तर तुमकां कोणाक खरेंच एक्चुअल रिजन किंवा हेच्या भायर आनी खंयचे रिजन खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगात. कित्याक की खूब जाणां आसा ह्या सायडीची जे म्हाजे व्हिडियोज पळयता. जर तर तुमकां खबर आसा हेच्या भायर रिजन कितें जाल्यार सांगात. कित्याक की आमकां जे मेरेन कळना तेन्ना आमी मुखार आनी कोणी विचारता तांकां कशें सांगतलीं सारकें न्ही. तेका लागून एकामेका कडेन अशी जी कितें नॉलेज आसा रिच्युअल्स ट्रेडिशनाची आमच्या कल्चराची जी कितें नॉलेज आसा पळय ती शेअर करप खूब खूब गरजेची. सो तेका लागून म्हणटा जर तर तुमकां हेच्या भायर दुसरें कितें रिजन आसा
जाल्यार प्लीज कमेंट करून सांगात. अशें ना की ते रिजन जे सगळे ते एक्चुअल आसपाक जाय अशें म्हणना. जे तुमकां खबर आसा ते आतां जे म्हाका खबर आशिल्ले जे म्हाका सांगले हे म्हळ्यार हे 4 वर्सांक जे रिजन घेवन हांव ती रंगोली ड्रॉ करता पळय ते रिजन हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केले. आता तुम्ही बीन असेच तुमचे रिजन जे आसा पळय न्हू ते म्हाज्या वांगडा शेअर करपाचे. ओके. सो आता जे कितें म्हळ्यार घरांक देवाचें जे कितें करपाचें आशिल्लें पळय तें केलें. आतां देवळा कडेन आमी अशें मोस्टली केन्ना वचप जायना. गेल्यार सुद्दां अशें सांजचे वचून पांय पडून येवपाचें इतलेंच आसता. बट आयज आमगेर नॉन व्हेज करपाचें. सो ताका लागून आयज आनी सांजचे देवळान ना हेका म्हटलां वच म्हणून. सो मे बी हो सकाळीं वयतना गेलो आसतलो पांय पडपाक, नाजाल्यार येतना तरी पांय पडून येतलोच. पळोवया कशें कितें तें हांव केन्ना पावता तें. सद्याक आतां जेवणाची तयारी जी आसा पळय ती करपाक जाय. जेवणाची तयारी इन सेन्स आयज आमगे नॉन व्हेज मंगळार न्ही ताका लागून. तर हो गेल्या सकाळ फुडें येवपाक बी लेट जातलो म्हणटालो. सो ताका लागून नुस्त्याचो आनी वावर हांवें कांयच हें करूं ना. तर तांतयां हाडलेली आसा फ्रिजान. सो तेजे आयज हांव एक ड्रॉप करी जी आसा पळय ती करतली. आतां तुमी रेसिपी जी आसा पळय ती विचारचे पयलींच सांगता. ऑलरेडी म्हज्या चॅनलाचेर रेसिपी जी आसा पळय ती अपलोडेड आसा. ऑलरेडी तुमच्या वांगडा हांवें ती रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर केल्या. सो ताका लागून आयज आनी परत ती रेसिपी शेअर करना. जर तर तुमकां कोणाक जाय जाल्यार तुमी म्हज्या चॅनलाचेर वचून सर्च करपाक शकता किंवा आय बटनान इफ सपोज पॉसिबल जालें जाल्यार हांव लिंक जे आसा पळय ते शेअर करता आय बटनान किंवा एंड स्क्रिनीचेर लिंक जे आसा पळय ते शेअर करता. ओके. सो चलात तर आतां हांव वता भितर किचनान आनी रांदपाची तयारी जी आसा पळय ती करता. टायम चड जालें ना. 10:15 10:30 समथींग जाल्ली आसा. सो स्टील सवका सवका सुसेगाद सगळें करून घेता. मागीर आनी गडबड नाका न्ही हेका लागून. ओके. सो चलात तर भायर पळयात वारो सुटला. सगळी झाडां पिडां हालता ती तुमकां दिसता न्ही. वत बीन आसा प्लस वारो बी सुटला. कालच्यान मातसो परत वारो सुटला. फाटल्या तेंपाक भरपूर वारो मारतालो. मोदी नाशिल्लो. आतां कालच्यान मातसो परत वारो सुटला. सो भायर वेदर बरो आसा. वत आसा स्टील गरमी बी तितली ना. दाखयता तुमकां. पॅट म्हटल्यार कशें जाणा वारो मारता वत बीन आसा बट गरमी बेशी कांय जायना. पण फाटल्या दिसांनी कसो भरपूर वारो मारतालो पळय तसो वारो मारना. वारो आसा बट असो कमी इतलो. सो मागीर गरमी जाता पळय तेन्ना किचनान बेजार येता न्ही ताका लागून आतांच किचनान वचून थोडी तयारी जी आसा पळय ती करून घेता. ओके. चलो मेळया मागीर.
दनपारची जाली 1 आनी म्हागेले राटावळी जे आसा पळय ते सोंपत ना, एकार एक वाडत वयता. एक्चुली जालें कितें जाणा हांव न्ही रांदून बिनून सगळें मोकळें जालें. म्हणजे जस्ट म्हजें शीत बी जें आसा पळय तें वाळें सगळें केलें आनी हेणें आत्तां म्हाका कॉल केला की आपूण आयज जेवपाक येवचो ना. खरेंच तुमकां सांगता म्हाका म्हळ्यार कितें जाणा आतां सद्दां न्ही संवय जाल्या आनी हो न्ही केन्ना खंय गेलो न्ही जाल्यार जेवपाच्या टायमार घरा येताच तुमकां तर खबरूच आसा. अशें खूब कमी जाता, खूब म्हणजे खूब कमी, रॅरली अशें 6 म्हयन्यांनी एकदां किंवा वर्सा एकदां बी अशें जाता की हो आसता घरा कडेन जेवपाक. आतां खंयी गेलो कितलो लेट जाल्यार तुमी तर पयलाच येताच घरा कडेन जेवपाक. आनी पळय जेन्ना हो असो म्हणटा पळय न्हू की ना आयज आपूण जेवपाक येवपा ना, पावचो ना अशें कितें म्हणटा पळय न्हू तेन्ना खरेंच सांगता म्हाजें मन इतलें जड जाता ना. म्हटल्यार कितें हो भायर जेयता म्हणून न्ही म्हाका अशें आतां म्हाका एकल्याक जेवपाक पडटलें अशें म्हणून. आनी खरें सांगता म्हाका न्ही एकल्याक जेवपाक इतलो बेजार येता. भूक लागली सुद्दां न्ही जाल्यार म्हागेल्या तोंडाक कांय वचना इतलें हें. खरेंच आतांच न्ही ही संवय म्हाका पयलींसान आसा. कामार सुद्दां न्ही केन्नाय अशें करून हांव एकलें जेवल्लें म्हाका याद ना. खूब म्हणजे आतां आमी खूब जाण कलिग्स आसता न्ही सगळीं वांगडा बसून जेवप तशें, बट अशें करून आतां अशें एकलें जेवपाक पडलें खूब म्हाका खूब बेजार येता. आनी आयज खूब टायमान आय थिंक 8-10 म्हयन्यांनी परत हो प्रसंग येयला म्हाजेर एकलें जेवपाचें. सो जेवपाचें मन कशेंच करना. सगळें रांदलेलें हांवें बट आतां म्हाका मन ना जेवपाचें. सो ताका लागून आतां हांवें चिंतलां की चल कांयच ना आतां. म्हळ्यार शीत तर केलां, 1 ड्रॉप करी केल्या आनी प्लस मुगाची म्हळ्यार कोंब आयिल्ल्या मुगाचें काल केल्लें पळय तें बीन आसा तें बी गरम करून दवरलां. सो म्हळ्यार वरायटीज ऑफ ऑप्शन्स अशें. आनी हो येयलो की ना तांतयां बॉयल करतलें. म्हळ्यार आतां हो येवपाक थोडो टायम आसा, कॉल करून विचारता न्ही तेका आनी तो बीन थंयच्यान भायर सरता आनी कॉल करता न्ही आपूण भायर सरता म्हणून. सो तेन्ना हांवें चिंतलेलें की हांव एक जी आहा पळय ती बॉयल करतलें अशें. बट हो येयना न्ही. सो आतां तांतयाचो मुखाल्लो कांय प्रोग्राम ना. आतां हांवें चिंतलां की चल जेवण नाकाच म्हाका तर पोळे करया अशें म्हणून. पोळे आनी 1 ड्रॉप करी जे आसा पळय ते खावन घेवया अशें म्हणून. एटलिस्ट अशें ना की जेवण वचना बाकीचें सगळें वयता अशें ना, बट स्टील चल जेवण नाका 1 ड्रॉप करी आनी पोळे जे आसा पळय ते खावया अशें म्हणून. आतां जेवण म्हणटकीर 1 ते 2 हितू भितरच जेवपाक जाय. जेवणाचो टायम आसा तो 1 ड्रॉप पोळे केले म्हणटकीर आतां लेट सुद्दां 3 बिनाक अशें करून खावपाक मेळटा न्ही. आतां मन ना जाल्यार मागीर तरी अशें म्हणून अशें चिंतलां चल पोळे तरी करया. कॉम्बिनेशन बरें आसा. आनी म्हाका न्ही शिता परस चपाती पोळे अशें जें कितें आसा पळय न्हू तें चड बरें वता. म्हणल्यार कशें जाणा लोकांक आतां दनपार जाली की जेवपाचो हुस्को आसता पळय. म्हाका तशें अशें ना की जेवणूच जाय, शीतूच जाय, हेंच जाय तशें ना. तुमी म्हाका त्या टायमार चपाती दी, पाव दी, पोळी दी, ब्रेड दी, आनी कितें दी, भाकरी दी, हांव तसलें बी खावन रावता. म्हाका अशें ना की तेंच जाय. इवन न्ही म्हाका तुमी त्या टायमार एक समोसा सुद्दां खावन राव म्हणलो न्ही हांव खाता. अशें म्हाका तें जेवणूच जाय अशें कांय ना. सो म्हटल्यार चला आतां पोळे करया. आनी आतां पोळे आनी 1 ड्रॉप करी जी आसा पळय ती हें करता. तुमचे कडेन उलयता एक ब्रेक घेतलो मोदी. हें आयलां वेडिंग इन्विटेशन कार्ड आयलां तो दिवन गेलो. बरें मस्त अशें बरें दिसता न्ही. सो वेडिंग कार्ड्स आतां वेडिंग सिजन चालू न्ही. लग्न आतां खूब लग्नां इन्विटेशन आसा. पळोवया खंय कशें पावता तें. आनी अशीं लग्नां आसा एकूच दिसा 2-3 बी येयल्या आसा जाल्यार एकूच दिसा आसा ना ते दिसांनी कांयच ना लग्नां बीन तशें आनी इन्विटेशन्स आसा. आनी अशें बी ना की बाबा हांगासर कारवार जावं सदाशिवगडार काणकोण तशें बी ना. एक हांगासर कारवार लग्न जाल्यार एक माशेलांक आसा, एक सदाशिवगडार आसा त्याच दिसा एक नवदुर्गा आसा बोरी. कशी पावतली म्हणून खबर ना. पळोवया खंय कशें पावप जाता आनी कितें तें. ओके चल आतां हांव पोळे बी करून घेता, जेवन घेता. म्हळ्यार कशें हें जाता मन येता कितें खावपाचें तशें खावन घेता आनी मेळटा तुमकां. सो हो तर ना पळोवया केन्ना येता तो. मागीर येतलो म्हणटा तो 3-4 बी म्हटल्यार. सो पळोवया कशें कितें तें. ओके चलो मेळया थोड्या वेळान. हेपळ्यात हांगासर जेवण म्हाजें सगळेंच रेडी जाल्लें आसा. रायस आनी हांगासर 1 ड्रॉप करी गरम आसा. हे काल जे मुगाचें केल्लें पळय तें गरम करून दवरलां. हें पिवपाचें उदक आनी हेपळ्यात हांगासर पोळ्याक न्ही आतां हांवें पीठ जें आसा पळय तें रेडी केलां हांगासर. आनी तो हांगासर तापपाक लागला. तर आयज पोळे आनी ही जी 1 ड्रॉप करी आसा पळय न्ही ती हें करतलें.
सो मागीर हांव येतलो न्ही सांजे तेन्ना हेका आतां सद्याक हांव खावन घेता आनी कांय ऑप्शन बी ना न्ही म्हाजे कडेन ओके चलो दनपारांनी जेवपाक ताका जेवपाक नाका करून लेट अशें न्ही हांवें पोळे जे केल्ले पळय ते खावन घेतले तारक मेहता चालू आशिल्लें न्ही सो तितूंत भितर 2 पोळे जे आसा पळय ते घातले पोटान आनी आतां टायम पळोवना सांज जाली हो येवपाचो टायम जालो येतलो आतां हो आनी थोड्याशा वेळान तर म्हटलें तेच्या पयलीं व्हिडिओज आसा पळय तो आयचो एंड करून घेवया अशें म्हणून सो आतां मुखाल्लें काम आसा म्हळ्यार जेवण खावन घेतले आनीक थोडोसो रेस्ट बी घेतलो आनी आतां म्हळ्यार पयली व्हिडिओ एंड करूया मागीर एकदां जर उरलो न्ही तसोच उरता न्ही सो ताका लागून म्हटलें चल पयली एकदाचे व्हिडिओज आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून सो चलात तर आयचो हो व्हिडिओज आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टिंग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा तुमी चॅनलाचेर जावं अजून जर कोणी चॅनल जो आसा पळय म्हजो सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात आनी सायडीन जो बेल आयकन आसा पळय तो बी हिट करपाक विसरनाका ओके चलात मेळया असोच आनी एक नवो इंट्रस्टिंग व्हिडिओ घेवन तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय